लाईव्हलीहूड मिशन म्हणजेच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान गरिबी निर्मूलन उपक्रम राबयता. MORD म्हणजे ग्रामीण विकास मंत्रालय येवजण्यो राबयता. तातूंतलीच एक म्हणजेच दीनदयाल अंत्योदय योजना. या योजने पासत केंद्रीय राज्य सरकाराचो मुख्य उद्देश आसा ग्रामीण विभागान कौशल्याचो विकास आणि स्वरोजगाराच्या माध्यमांतल्यान गरिबी निर्मूलन, विशेष करून महिला स्वयंसहाय्यता गट संघटित करून आजीविकाचे साधन उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न असता. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाचो मोहीम राबयता असताना राज्य स्तराचेर महिला गटांचे सक्षमीकरण आणि सुधार आजीविका उद्योग लागपी अर्थसहाय्य करता. राज्य तसेच जिल्हा स्तराचेर दक्षिण आणि आता उत्तर आणि आता दक्षिण पूर्व कुशावती तसेच ब्लॉक लेवलाचेर फोंडा किंवा उदाहरणार्थ साशष्टी जशे हांगा अशा तरेन हे उपक्रम राबयतात. जाणून घेऊया की गटा संबंधित सगळ्यात महत्वाचो वाटो मोहिमेचो आसा तो म्हणजे स्वयंसहायता गट. जेन्ना 10 ते 20 बायलो संघटित जाता तेन्ना एक स्वयंसहायता गट म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार जाता आणि 10 ते 20 स्वयंसहायता गट एकठांय जाता तेन्ना एक ग्रामीण गट म्हणजेच विलेज ऑर्गनायझेशन तयार जाता आणि हांचो समूह संघ म्हणजे असे 10 ते 20 ग्रामीण गट एकठांय येता तेन्ना एक CLF तयार जाता. ब्लॉकान दर कडे मिनिमम एक तरी CLF आसा अथवा ज्या जाग्यार चड आसा त्या जाग्यार 2 आसात. फॉर एक्झाम्पल 66 2 आसा, मर्मगांव 1 आसा. हांगा आमी शिकतात बायलो पंचसूत्रां नियमितपणे रेग्युलर मिटिंग्स म्हणजे नियमितपणे न चुकता मिटिंग्स तसेच नियमितपणे न चुकता सेव्हिंग्स जातात. इंटरनल लेंडिंग्स SHG लेंडिंग्स असता ती लोना न चुकता लोना फेडप आणि या सगळ्याची नोंद करून दवरप म्हणजेच बुक किपिंग. हे सगळे उपक्रम हांगा चलता. ताजे वयल्यान हो जो कार्यक्रम जो मुखेल उद्देश आसा तो ताज्या फायनलायझेशनाक येवपाक आमकां मदत जाता. GSRLM म्हणजेच गोंय राज्य ग्रामीण आजीविका योजना. ही रजिस्टर जाल्ली आसा अंडर द रजिस्टर्ड सोसायटीज ऍक्ट 1860 आणि आमचे गोंयान अभियानाचे नाव जावन आसा श्री शक्ती शेपिंग द फ्युचर म्हणजे स्त्री शक्ती भविष्य घडोवप. आता हे सगळे करता असताना अभियानाच्या अंतर्गत आसात वेगवेगळे विभाग ते बरे तरेन चलोवपाक मदत करता. पहिले जावन आसा IBCB, मागीर आसा फायनान्शियल इन्क्लुजन MIS, SISD आणि लायव्हलीहूड. गोंयभरान सेल्फ हेल्प ग्रुप जावन आसा 3300 आणि जे हाऊसहोल्ड्स म्हणजे जी घरां ज्या समूहान आयिल्ली आसा ती आसा जवळजवळ 42,000. ग्रामीण संघटना आसा 200, CLF आसात 18 आणि दक्षिण गोंयाक 9 आणि आता ते दक्षिण पूर्व वेगळे वेगळे जातले. महिला उद्योजिका आमच्याकडे आसा जवळजवळ 27,000 आणि लखपती दिदी जावन आसा जवळजवळ 4,500. सरकाराचो मुखेल हेतू जावन आसा की ह्या संघटना संघटित करून महिलाक उत्पादन आणि व्यापाराची साधना उपलब्ध करून दिवन 30,000 लखपती दिदी करपाचो प्रयत्न आसा. हे सगळे घडटा असताना हे जे वेगवेगळे आम्ही विभाग समजून घेतल्या विभाग आसात ते समजून घेऊया. IBCB म्हणजे संस्था उभारप आणि क्षमता निर्माण करप, महिला संघटन करून स्वयंसहायता गट करप, फायनान्शियल इन्क्लुजन हातून आर्थिक समावेश, स्वयंसहायता गट रजिस्टर जाऊन तांकां 3 ते 4 महिने जाल्यानंतर रिव्हॉल्विंग फंड म्हणजे फिरतो निधी असता जो व्यवहार अर्थसहाय्य म्हणून फावो जाता. कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड म्हणजे समुदाय गुंतवणूक निधी तसेच बँक लिंकेजेस असा मुद्रा एक्सेट्रा असा. MIS म्हणजे व्यवस्थापन माहिती जी याची नोंदणी जाता. फॉर एक्झाम्पल हे जे SHG ग्रुप असा तांचे मॅपिंग स्वयंसहायता गटांची नोंदणी
ग्रामीण संघाची नोंदणी ही सगळी अचूक या विभागांतल्यान जाता. SISD म्हणजे सोशल इन्क्लुजन, सोशल डेव्हलपमेंट, सामाजिक समावेश आणि सामाजिक विकास. हो विभाग वृद्ध, विधवा, अत्यंत गरीब कुटुंब, आहार, पोषण, आरोग्य, सामाजिक अत्याचार, सुरक्षितता या विशयांचेर काम करता. आणि शेवटचो आणि महत्वाचो जो हो सगळो खटाटोप चल्ला तो म्हणजे महिलांचे आजीविका, आणि तो पळयता लायव्हलीहूड सेशन. हातून आमचे विभाग आसा फार्म म्हणजे शेत आधारित आजीविका. हांगा शेत, पशुपालन, मत्स्यपालन, वर्मी कंपोस्ट, बी किपिंग, भाजी, फुलां, फळां हांची लागवड आणि तातूंतल्यान आजीविका मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य. नॉन फार्म म्हणजेच बिन शेतीचे आजीविका जे आसात, फॉर एक्झाम्पल हस्तकला, शिवणकाम, खाद्य पदार्थ हांचे निर्माण, प्रक्रिया, लघु उद्योग सुरू करपाक महिलांक प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आणि सहाय्य. ग्रामीण भागातल्या महिलांक विविध कौशल्य प्रशिक्षण दिवन म्हणजेच वेगवेगळी ट्रेनिंग्स दिवन तांकां हातून भितर सहाय्य करपाचे मार्गदर्शन प्रयत्न जाता. फॉर एक्झाम्पल आमचे चालू असतात सोप मेकिंग कोर्स, कॅन्डल मेकिंग, टेलरिंग अशें. आणि तातूंत स्किम्स असता ज्यो आमच्या महिलांक सगळ्यांक खबर आसा. पिंक रिक्षा जी फक्त महिलाच चलोवपाक शकता. ग्राम दुकान जे असता ते CLFच्या अंडर असता. सो सगळ्यो महिला ज्यो आपले कितें लाडू चकली करता ती थंय हाडून विकपाक दवरपाक शकता. आणि स्मार्ट कार्ट असता, हांगा कुकिंग जायना पूण ते ल्हानसो एक गाडो असता थंय बी अशी विक्री जाता. किंवा तयार केल्ले घराकडे तयार केल्ले वडा बी थंय विकूं येता किंवा आडसरां विकूं येता. आणि महिलांचो सद्याचो आमचो आवडतो असो स्कीम म्हणजे AGY. हांगा इंटरेस्ट फ्री 6.5 lakhs पर्यंत लोन मेळटा गाडयांचे. सो हो सगळ्यांत आवडतो असो आमच्या महिलांचो हे आसा. आणि शेवटी म्हणजे जशें जो आज प्रोग्राम घडलो हांगा, त्या प्रोग्रामान आमकां अंडरस्टँड जाला FSSAI आणि लिगल मेट्रोलॉजी हांच्या कडल्यान की जेन्ना आमी हे सगळे उपक्रम राबयतात तेन्ना आमकां गरज आसता थोड्याशा कायदेशीर गोष्टींचे पालन करपाची. त्या खातीरचे आमचे आसता फॉर एक्झाम्पल उद्यम रजिस्ट्रेशन. प्रत्येक उद्योजकान उद्यम रजिस्ट्रेशन करचें, जे विलेज पंचायत लेवलाचेर सगळ्या भागांनी चालू आसा. FSSAI म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि मानक, तशेंच हेय बी उपक्रम आमचे चालू आसा. लिगल मेट्रोलॉजी ज्यांच्यांनी आज आमकां सेशन दिलें FSSAI आणि लिगल मेट्रोलॉजी हांच्यान आमकां खुबशी म्हायती मेळ्ळी. GST जेन्ना महिला उद्योजिका मोठ्या प्रमाणान बिझनेस करतली तेन्ना मॅन्डेटरी आसता, कंपल्सरी आसता की GST करपाकच जाय, जेणे करून तांकां बागायतदार किंवा व्हडले मॉल्स किंवा ऑनलायन आपली विक्री करपाक तांकां एक स्टेज मेळटा. बँक लिंकेजीस आणि मुद्रा हांगा आमी लोन मेला सगळ्या वाठारांनी घडयला. लिटरसी कॅम्प्स घडयल्यात. आणि मार्केट लिंकेज म्हणजे बाजारपेठ मेळोवन दिवप. हांगा आमी नुकतोच हालींच आमी केला पुरुमेत बाजार, तसोच चतुर्थी बाजार, वेगवेगळे बाजार आमचे जाता. दिवाळी, क्रिसमस बाजार, सरस जाता जो गोंयानय जाता, तसोच आंतरराष्ट्रीय लेवल दिल्ली जाता, लोकोत्सव जाता. सो ह्या सगळ्या जाग्यांचेर वचून महिलांक आपल्यो कला जी आसा तातूंतल्यान स्किल जी आसा तातूंतल्यान एक आजीविका निर्माण करपाची संद मेळटा. आणि हाचो पूर्ण फायदो महिलांनी घेवचो. इतले सांगून आभार मागता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅम कुराडे. खूप बऱ्या पद्धतीने तुम्ही ही माहिती सांगितली. चांगली RDA कसे फंक्शन करतात या ताजी तुम्ही मातशे स्टेजीर यात आणि कंट्रोलर मॅडम रंजन बोरकर हांच्या लागीं मागता की अक्षता कुराडे मॅडमीक एक गिफ्ट हॅम्पर तुमच्या हातांतल्यान दिवचें.
परत एकदा सांगता फर्स्ट फ्लोअर आणि ग्राउंड फ्लोअर दोन्ही कडेन जेवणाची व्यवस्था आसा आणि आता जेवण सगळ्यां खातीर ओपन केल्लें आसा. तुम्ही मुजरत जेवणाचो आस्वाद घ्या आणि मागीरूच सांगच्यान चला सगळ्यांचे परत एकदा मला काळजा सांग देव बरें करूं म्हणटा.